कॉपरेटिव्ह वीक कित्याक साजरो करप ह्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सगळ्या जाणांनी प्रेरणा घेऊन नवीन कॉपरेटिव्ह तरी ऑलरेडी ताजी थीम आसतालो इट इज अ रिओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड एड्युकेशन थ्रू द सक्सेस स्टोरी रिओरिएंटेशन जावपाक जाय आमचें ट्रेनिंग जावपाक जाय एड्युकेशन जावपाक जाय सक्सेस स्टोरीज कितें आसा महाराष्ट्रांतल्यान सक्सेस स्टोरी घेयात हॉस्पिटल कॉपरेटिव्ह सोसायटीचेर चलता एड्युकेशन सोसायटी कॉपरेटिव्ह सोसायटीचेर चलता पुस्तक कॉपरेटिव्ह सोसायटी ना इवन द इंडस्ट्री कॅज्यू फॅक्टरी कॉपरेटिव्ह सोसायटीचेर चलता मडगांवांतून म्हणल्यार आनी कितें तरी 2-3 म्हणपाच्या वाटेर आसा एक एडवायजरी कमिटी काडपाक लायता along with कॉपरेटिव्ह सेक्रेटरी आसतलो 2 कोण एकाचो सीए घालून तेजेर एक 5 जाणांची कमिटी काडटा आनी मर्जींग कितें करपाचें आसा पळय वी आर टेकिंग द फायनल डिसिजन मडगांवांत आमच्या एरियान हो तितून मर्ज जाता तो मर्ज जाता तो ती आनी एक मर्ज जाली ताजे ऑलरेडी वी आर गव्हर्मेंट लेवल वी आर टेकिंग द डिसिजन वी आर फायनलायझिंग इन वन कमिटी एंड वील टेक द डिसिजन ऑफ द मर्जर त्या खातीर नवीन कोणी सोसायटी सुरू करपाक मागची न्ही नवीन इवन आमकां अजूनय सांगता नवीन ब्रांचेस तितून घेवं नाका थोडे आसा तितकेच पयलीं सांबाळया तितूंतल्यानूच सहकार चळवळ ज्या पयलीं चलोवया वेवस्थीत सहकार चळवळ अजूनय चलयली हांवें म्हणटा की NCDCच्या मार्फत फाटल्या दिसांनी वर्कशॉप घेतलो आमी पण ताजें इम्प्लिमेंटेशन जावप अत्यंत गरजेचें आसा